सतत पाऊस पडत आशिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जनजीवन अस्तव्यस्त झाला। होन्नावर तालुक्याच्या शरावती न्हंय किनाऱ्याच्या लोकांक काळजी केंद्रात हाडला। होन्नावर तालुक्याच्या चिक्कनकोड ग्रामपंचायती भागात उदक भरिल्ल्यान त्या गांवच्या लोकांक काळजी केंद्रात हाडला। ह्या वेळाचेर काळजी केंद्रात भेट दिल्ले जिल्हा उस्तुवारी मंत्री मंकाळ वैद्य काळजी केंद्रात आश्रय घेयिल्ल्या कुटुंबाक कसलो बी त्रास जावंक जायना, तेमकां जाय ती सवलत दिया अशें तेमी अधिकारीक सांगले। ह्या वर्साच्या पावसाळ्यात कद्रा डॅमाचो उदकाचो स्तर बेगीनच वाडलो। तेजेन शुक्रवाराक डॅमाचे 4 गेट ओपन करून उदक भायर सोडले। सद्याच्या वर्साक कद्राचे डॅम बेगीन भरता। हेका कारण कितें म्हूण संबंधीत अधिकारीक विचारल्यार तेमी उत्तर दिनात, पण स्थानीक लोकांन ह्या प्रश्नाचो उत्तर सोदून काडला। कद्रा डॅमात डोंगराची माती येवन डॅम पुरत आसा। तेजेन पावसाळ्यात बेगीनच डॅमाक उदक भरता आनी भायर सोडची परिस्थिती जाता अशें स्थानीक सांगतात। शुक्रवाराक कद्रा डॅमाचे 4 गेट ओपन करून टोटल 6000 क्युसेक उदक भायर सोडले आनी विद्युत उत्पादन करून 22000 क्युसेक उदक भायर सोडले। आनी असोच पावस पडत रावल्यार आनी जास्त प्रमाणात उदक भायर सोडची शक्यता जास्त आसा।